नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्लीत आयोजित मुखेल सचिवांच्या 5व्या राष्ट्रीय संमेलनाचे केले फुडारपण. केंद्र आणि राज्य सरकारांमधी वाटत्या भागीदारीची उक्तायल्या गरज. घुवळी वखदा आड जागृता ही एका संस्थेची जापसालदारकी नसून सामूहिक जापसालदारकी आसा. परवरे उच्च न्यायालयाचे घुवळी वखदा आडच्या जागृताय मोहिमेच्या कार्यावळीत सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांचे वक्तव्य. काँग्रेस जॉर्ज सोरोसच्या देशविरोधी संस्था वांगडा मिळून देशाआड करता काम. राहुल गांधी हांच्या विदेश दौऱ्याचेर सुधांशु त्रिवेदी हांणी उपस्थित केले प्रश्न. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांच्या हस्तुकी रक्षा सुरक्षा 2026 कॅलेंडराचे उक्तावण. जवानांच्या शौर्याक ओपिल्ले कॅलेंडर समाजाक प्रेरणा दिता. मंत्री श्रीपाद नाईक. हरमलच्या अवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल इगर्जे मुखार भव्य नाताळ गोठ्याचे जाले अनावरण. गोठो तयार करपी कलाकारांची जाता तोखणाय. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीत मुखेल सचिवांच्या 5व्या राष्ट्रीय संमेलनाचे फुडारपण करतात. काल शुक्रार सावन सुरू झालेल्या ह्या 3 दिसांच्या संमेलनात राष्ट्रीय स्तराचेर जावपी उदरगती विशींच्या भाशेंतल्यान केंद्र आणि राज्य सरकारांमधी भागीदारी वाडची अशी मोख ह्या संमेलनाची आसा. देशातल्या मनीसबळाक आणि समावेशी भावनेक बळगे दिवपा खातीर तेच प्रमाण फुडारातल्या उदरगतीची गती वाडोवपा खातीर एकीकृत रोड मॅप तयार करपा हेतान हे संमेलन सहकारी संघवादाच्या नदरेंतल्यान खूपच महत्वाचे ठरता. ह्या संमेलनात मुखेलपणान 5 मुखेल विशयांचेर चर्चा जातली, जातूंत मुळावी बाल्यावस्था, शालेय आणि उच्च शिक्षण, तेच प्रमाण कुशळटाय उदरगत, खेळ आणि अभ्यासा व्यतिरिक्त आयोजित कार्यावळींचो आस्पाव आसा. तेच प्रमाण ह्या संमेलनात आनीक 6 सत्रांचे आयोजन केलां, जातूंत गुंतवणुकेत सदळसाण, प्रशासनात उद्देगाक संद, उद्देगातले धोके आणि ताचेर उपाय, आपुर्ती खातीरची स्मार्ट साखळी, संवसारीक थरावेली पर्यटन थळां, आत्मनिर्भर भारत आणि स्वदेशी, तेच प्रमाण डाव्याच्या उग्रवादा उपरांतचो फुडार ह्या विशयांचो आस्पाव आसा. घुवळी वखदा आड जागृताय वा ताचे आड लढो दिवप ही खंयच्या एका संस्थेची जापसालदारकी न्हय, जाल्यार ती एक सामूहिक जापसालदारकी आसा अशें भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांणी सांगलां. परवरे उच्च न्यायालयाच्या इमारतीत घुवळी वखदा आड जागृताय मोहिमेच्या उक्तावण कार्यावळीत ते काल उलयताले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, वकील ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. घुवळी वखदा कुटुंब आणि समाजाचे लुकसाण करता अशें सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांणी सांगलें. When one stands on a platform like this in a hall graced by the young students, teachers, parents, public officials and members of the legal fraternity, one is reminded of a simple truth, namely, the issue we are to address does not belong to any one institution. It is not the concern of the police alone, or of the courts, or even the families alone. This issue belongs to all of us. The very diversity of this gathering tells me something important, that the problem of substance abuse is not confined to files and statistics, but is present in our neighborhoods, our classrooms, and at times within our own homes also. घुवळी वखदा आड झिरो टॉलरन्स हे राज्य सरकाराचे धोरण आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. Our children are the strength of Goa. They are our students, athletes, artists, the workers, and future leaders. Drugs steals their potential and turn promises into pain. As a responsible government, we cannot remain silent. We must act firmly, and we are doing so. The government of Goa has taken a firm step to stop the drug abuse. We have made our law enforcement stronger and given a full support to anti-narcotic cell to act quickly and effectively. The regular raids are carried out. The drug sellers are arrested
and their networks are broken. We follow a strict zero tolerance policy. Whether it is a small dealer or a big gang, anyone involved in the drugs will be dealt with strictly under the law. We are also working closely with the central agencies such as the Coast Guard, Custom and other enforcement agencies. Our coastline is being watched carefully. The surveillance has been increased. The steps are being taken to stop the drugs from entering our state. हडफड्या बर्च अपघात प्रकरणात क्लबाचे धनी सौरभ लुथरा आणि गौरव लुथरा हांची पुलीस कादय म्हापशाच्या न्यायालयान आनीक 4 दिसांनी वाडयल्या. इतले मजगती कांदोळी भलायकी केंद्राच्या बनावट ना हरकत प्रमाणपत्र प्रकरणात लुथरा भावांनी जामीन अर्ज केला. ताचेर सोमारा उत्तर गोंयच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयात सुनावणी जातली. Remand, they have to justify the basis for remand for claiming police custody that was given to the judge. We have not seriously opposed it as my clients want to cooperate with the investigation. So now they will be reproduced before the court on 29th December. Sir, from the arrest date, on the last occasion also, sir, your client said that he wants to cooperate with the investigation. Today also he said, but he is not supplying the documents because police is claiming that they are not. See, whatever the police is claiming, we will deal with it at an appropriate stage. Now, I don't want to divulge too much into what our defense is going. They have been there at least from 16th, and this is a incident which has happened which is site specific when they were not even in Goa. And their general managers and other managers also have been in custody for such a long time. But still we are there. My clients are there and they are affording full cooperation. अस्तंत बंगालचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी मनोज कुमार व्हाय श्रेणीची सुरक्षा प्रदान केल्या. अस्तंत बंगालच्या राज्य वेंचणूक आयोगात केंद्रीय सुरक्षा दळाच्या जवानांची तैनाती लेगीत केल्या. ही तैनाती करच्या पयलीं केंद्रीय सुरक्षा दळांचे कमांडंट रँकाच्या अधिकाऱ्यांनी अस्तंत बंगालचे राज्य वेंचणूक अधिकारी मनोज कुमार हांचेकडेन हे विशीं उलोवप केलें. ह्या खिणात सध्या अस्तंत बंगालात SIR प्रक्रिया सुरू आसा आनी ज्या मतदारांची नावां मतदार वळेरींत आस्पावीत जाल्ली जिल्लो अधिकाऱ्यांच्या मुखार आपले म्हणणे मांडपाची संद दिल्या. आनी आता खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणीच्या माध्यमांतल्यान फाल्यां 11 वरांचेर मन की बात कार्यावळींत उलोवप करतले. मन की बात कार्यावळीचो हो 129वो वांटो आसतलो. ह्या कार्यावळीचें थेट प्रक्षेपण सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या सगळ्या वाहिनी वेल्यान जातलें. ह्या प्रक्षेपणा उपरांत बेगीनच मन की बात कार्यावळीचो अनुवादीत वांटो आयकुपाक मेळटलो.
भारतीय जनता पक्षाचे खासदार सुधांशु त्रिवेदी हांणी काँग्रेस आणि जॉर्ज सोरोसाचेर देशविरोधी संस्था वांगडा मिळून देशाआड काम करतात असो आरोप केला. राहुल गांधी हांच्या विदेशी दौऱ्यांचेरय त्रिवेदी हांणी प्रश्न उपस्थित केल्यात. श्री सैम पित्रोदा, क्योंकि वो उनके स्वर्गीय पिताजी के भी सलाहकार रहे थे, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस नामक एक गठबंधन का हिस्सा है और उसी में भाग लेने के लिए राहुल गांधी जी जर्मनी गए थे. अब यह ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस एक ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है जो भारत विरोधी शक्तियों के साथ और भारत विरोधी बातों को स्थापित करने वाले अनेक संगठनों के नेटवर्क का हिस्सा है. यानी राहुल गांधी जी उसके अध्यक्षीय समकक्ष हैं और सैम पित्रोदा उसके सदस्य हैं. खंयच्या विदेशी शक्तींच्या आदेशांचेर राहुल गांधी विदेशांत वचून भारताची प्रतिमा इबाडपासारखी देशविरोधी वक्तव्य दितात असोय प्रश्न त्रिवेदी हांणी उपस्थित केलो. कहा मुझे किसकी परवाह नहीं, तो आज हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं आपको किसकी परवाह है जो बाध्य करता है कि आप संसद के सत्र के दौरान जाते हैं. वहां पर किसकी परवाह है, किसका दबाव है और किसके हुक्म का पालन करने के लिए आप विदेश जाते हैं. चलते संसद सत्र के दौरान और भारत विरोधी शक्तियों के साथ मंच साझा करते हैं. इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी अब सैम पित्रोदा के ये कहने के बाद मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है, क्या आप भारत विरोधी वैश्विक दुरभिसंधि के सदस्य बन गए हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय हांच्या जयंती निमतान पंडित मदन मोहन मालवीय हांच्या संकलित रचनांचे विमोचन झाले. ह्या सुवाळ्या खातीर उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन तशेंच केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल, खासदार अनुराग ठाकूर हाजीर आशिल्ले. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji released the first series of his collected works, and today we all are fortunate to be here on the second series of 12 volumes of the Mahamana Vangmai. As we gather today for the release of Mahamana Vangmai, we rededicate ourselves to carrying forward this great legacy. एक राष्ट्र तभी ऊंचा खड़ा हो सकता है जब उसके पैर अपनी सांस्कृतिक मिट्टी से मजबूत से जमे हों और उसकी आंखें वैज्ञानिक और सामाजिक प्रकृति के क्षितिज पर टिकी हों. इसका मतलब मालवीय जी जो चाहते थे वही नरेंद्र मोदी जी करते हैं, विरासत भी और विकास भी. Atal ji has once said about Mahamana, when a person sets out to do something great without the assistance of government, the personality of Mahamana, his character, will illuminate his path like a beacon. जवानांनी आणि क्रांतिकारकांनी देशा खातीर बलिदान दिलें. जवानांची जीण कितली कठीण आसता हाचो अणभव आपणे जवानांकडेन संवाद साधताना घेतला अशें केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलां. मंगेश गांवकर अँड असोसिएटच्या वतीन रक्षा सुरक्षा ह्या 2026 वर्साच्या कॅलेंडराचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार गोंय राज्या खातीरचे भारताचे डेप्युटी सॉलिसिटर ॲडव्होकेट प्रवीण फळदेसाय, राज हावसिंगाचे धनी संदीप निगळे, बेतकी खांडोळाचे जिल्लो पंचायत वांगडी सुनील जल्मी भोमकार, मंगेश गांवकार, ॲडव्होकेट विधाती शेटये गांवकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. जवानांच्या शौर्याक ओपिल्लें हें कॅलेंडर समाजाक प्रेरणा दिवपी आसा अशें मंत्री श्रीपाद नायक हांणी ह्या वेळार सांगलें. माझ्यासाठी हा कार्यक्रम अत्यंत अभिमानाचा आणि गौरवाचा आहे असं मी मानतो. आजचा हा कार्यक्रम केवळ प्रकाशनाचा नसून तो भारत मातेच्या शौर्याला अर्पण केलेला एक सन्मान आहे असं मी म्हणेन. 2015 पासून मंगेश गांवकर आणि असोसिएट यांनी सर्जनशीलतेच्या माध्यमातून सातत्याने राष्ट्रीय व सामाजिक जबाबदारी जपलेली आहे. यशस्वी बालिका, क्रीडा,
कोविड योद्धे तसेच गोव्याची वाद्य परंपरा अशा त्यांच्या पूर्वीच्या विषयांनी समाज मनाला स्पर्श केला आणि प्रेरणा पण दिली. प्रत्येक कॅलेंडरसोबत एक संदेश, एक उद्देश आणि एक सामाजिक जाणीव त्यांनी जोडली. यावर्षीचा विषय मात्र या सर्वांमध्ये विशेष उंचीवर उभा राहतोय. आर्म ऑपरेशन आपल्या भारतीय सशस्त्र धैर्याला वाहिलेला हा गौरव आहे. या कॅलेंडरमध्ये सादर केलेल्या 12 प्रमुख सशस्त्र कारवाया शाही तर त्याग, रक्त आणि अढळ निर्धाराने लिहिलेल्या शौर्यकथा आपल्याला आठवण करून देतात. आपल्या खातीरचो आयचो हो खीण अभिमानाचो आसा अशें ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगलें. मला काम करण्याची संधी जास्त काम करण्याची संधी मिळाली. भारतीय सेना प्रमुखांसोबत देशाच्या सुरक्षेविषयी वेगवेगळ्या विषयावर चर्चा करणारी, सैनिकांशी संवाद साधण्याचं अनेक वेळा सौभाग्य प्राप्त झालं. सैनिकांविषयी, त्यांच्या कुटुंबाच्या जीवनाविषयी जाणून घ्यायला मिळालं. आपण जे पाहतोय त्यापेक्षाही अनेक पटीनं सैनिकाचे जीवन खडतर आहे याचा अंदाज प्रत्यक्ष तिथं आला. त्यांचे ज्वाज्वल्य देशप्रेम पाहून शीर अधिक अभिमानाने उंचावलं. देहाकडून देवाकडे जाताना आधी देश लागतोय आणि त्या देशात ही कर्तव्य भावना आपल्या जवानांमध्ये अगदी ठासून भरलेली आहे. देशाचे स्वातंत्र्य त्याग बलिदानावर उभा आहे. अनेक क्रांतीवीरांनी, स्वातंत्र्य सेनानींनी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आपले रक्त सांडले. सैनिक कशे तरेन जिवार उदार जावन देशाचें रक्षण करतात हे नवे पिळगेक ह्या कॅलेंडरांतल्यान समजता अशें ॲडव्होकेट प्रवीण फळदेसाय हांणी सांगलें. जाल्यार सामाजीक आस्थेचो विशय कॅलेंडराच्या माध्यमांतल्यान मुखार हाडपाचो विशय तोखणाय करपासारको आसा अशें उद्देजक बेतकी खांडोळाचे जिल्हो पंचायत वांगडी सुनील जल्मी भोमकार हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. उपरांत मंगेश गांवकर हांचेंय ह्या वेळार उलोवप जालें. मिडिएशनाचेर गोंयांत राष्ट्रीय परिशद जाली. बार कावन्सिल ऑफ इंडियान ही परिशद आयोजीत केल्ली. 26 आनी 27 अशे 2 दीस ही परिशद जाली. बार कावन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा हांणी हे विशीं चड म्हायती दिल्या. आणि आता खबरापत्रांनी घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल
देश का अपना चैनल। ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रतिफा तुमका सगळ्यांक मायमुखाचो येवकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबराकडेन। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी गुरू गोविंद सिंगजी हांच्या प्रकाश पर्वाच्या निमतान देशवासियांक परबी भेटयल्या। एक्सार करुणा आणि आदर ह्या मूल तत्वाचेर आधारित समाजाच्या निर्मणे खातीर आणि मानवते खातीर तांच्या विचारांचे मार्गदर्शन आमकां सदांच मेळटा असो संदेश राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या ट्विट संदेशांतल्यान दिला। गुरू गोविंद सिंहजी हांची जीण आणि तांची शिकवण आमकां सत्य आणि न्याय दिता। तांची शिकवण फुडारांतल्या सगळ्या पिळग्याक निस्वार्थ सेवे खातीर मार्गदर्शन करत रावतली अशें प्रधानमंत्र्यांनी दिल्ल्या संदेशांत म्हळां। मजगती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत वीर बाल दिसाच्या निमतान काल वास्को मांगोर हिलच्या श्री गुरुद्वाराक तांच्यांनी भेट दिली। फतेहसिंह आणि जोरावर सिंह हांच्या हुतात्म्याच्या निमतान वीर बाल दीस मनयतात। धर्माच्या रक्षणा रक्षणा खातीर तांणी आपल्या प्राणाची आहुती दिली अशें सावंत हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें। मोदीजी पयले फावटी गुरू गोविंद सिंगजी हांचे सुपुत्र फतेह सिंग हांच्यांनी आपल्या धर्मा खातीर जे तेंच्यांनी आपले देह दान केले, तांच्यांनी जी प्राणाची आहुती दिली, ताच्याच खातीर वीर बाल दिन हो पुराय आज त्यांची याद करपा खातीर, तांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर आज हांव हांगासर मुद्दाम आयिल्लो। दोनूय गुरू गोविंद सिंग हांची छोटे जापजादे फतेह सिंग आणि जोरावर सिंग हांकां गोंय सरकारच्या वतीन तांकां खूब खूब श्रद्धांजली दिता। तांचे याद ही फक्त सीख समुदायाक न्हू तर पुराय देशभर हे सदोदीत वीर बाल दिन ह्याच्या निमित्तान पुराय देशभर तांकां ही ऑब्जर्व करतले। त्या निमित्तान सदोदीत तांकां याद करतले, तांकां जी याद तांच्यांनी धर्मा खातीर दिल्ली प्राणाची आहुती ही पुराय आयच्या युवकांक, आयच्या युथाक एक प्रेरणा आसतली। म्हणून तर आमी म्हणटा की आज देशात खंयच्या धर्मा खातीर, देशा खातीर प्राणाची आहुती दिवपाची गरज ना, पण जगपाची गरज आसा। आनी त्या निमित्तान आमी हें म्हणटा की हो देश शांतीप्रिय देश आसा। सर्व धर्मियांनी शांतीप्रियान हांगासर रावप ही काळाची गरज आसा। आणि तेच तर हे खऱ्या अर्थान हो ऑब्जर्व करता आसतना आमी आज मुद्दामून हांव तांकां परत एकदा श्रद्धांजली दिता। आज त्या गुरुद्वारात तांच्यांनी गुरुद्वाराचे मॅनेजमेंट हांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचो हो कार्यक्रम हांगासर दवरलेलो। तांच्या बरोबर आज श्रद्धांजली दिता आसतना परत एकदा म्हणजे जो सचित्र म्हणजे स्वताहून जोरावर सिंग हांच्या वेशांत जो बालक हांगासर आशिल्लो ताणें पुराय इतिहास परत लोकां समोर दवरलो, लोकांक याद करून दिले, त्या खातीर ताजेय बी खूब खूब धन्यवाद। देव बरें। टेमवाडा मोर्जे दर्यादेगेर ह्या मोसमात पयलेच फावट सागरी कासवान ताती घातल्यात। 26 डिसेंबराक सागरी कासवान 99 ताती घातल्यात। कर्मचाऱ्यांनी ती आता सुरक्षीत दवरल्यात। हरमलच्या आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल इगर्जे मुखार भव्य नाताळ गोठ्याचे अनावरण जाले। हो गोठो करपी तरणाट्यांच्या कल्पकतायेची सगळ्यांनी तोखणाय केल्या। नाताळा निमतान हरमलातल्या अवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल इगर्जीच्या प्रांगणात माउंट कार्मेल पॅरिश युथाच्या वांगड्यांनी सोबीत सुंदर आणि भव्य असो नाताळांचो गोठो उबारला। ह्या गोठ्याचे उक्तावण व्हडा दबाज्यान जालें। कार्यावळीच्या सुरवेक क्लबाचे अध्यक्ष सॅनफोर्ड फेर्नांडीस हांणी एकचाराचो संदेश दिलो। हो आमी गोठो केल्लो हा फर्स्ट टायम आरांबोलान आमी व्हडलो गोठो केल्लो आनी जायते लोक जावं इंडियन फॉरेनर हांगा पळोवंक येतात। ह्या गोठ्यान आमी देवीचे जल्म को जालो ते दाखयल्ले आहा, जावं वेरियस सीन आमी केल्यात, जावं बायबलाचेर आदारीत आनी जावं नॉर्मल वर्ल्डान जे जाता ते दाखयल्ले आहा, जावं ते फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन जावं मागीर तरणाटे जायती वायट व्यसनान पयस गेल्ले आहात ते दाखयल्ले आहा। जायते सीन आहात ज्यो बायबलान आनी आमच्या नॉर्मल वर्ल्डान ज्यो सिमिलर आहात त्यो आमी दाखयल्ले आहात ते गोठ्यान। आनी हो गोठो फर्स्ट टायम आमी आरांबोलान गेला, आदी केन्ना व्हडलो येदो जावंक नासलो, फर्स्ट टायम गेला आनी बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आमकां लोकां कडल्यान तशेंच ट्युरिस्टां कडल्यान। आमकां गोठो करपाक 40 दीस लागले। फादरीन आमकां सपोर्ट केलो आनी आमचे यूथ आमी सगळे एकठांय येवन आमी हो गोठो केलो
आमच्या व्हडल्यांची थोडी हेल्प आली, तेंच्यांनी आमकां हेल्प केला. ही आयडिया आमच्या फादर मोविनाची तेणें आमकां सांगलें आनी आमी सगल्यांनी एकठांय येवन सगळें एग्जिक्यूट केलें आनी बरे भाशेन जालो बरो. हो गोठो पळोवपाक येवपी प्रत्येकल्याक नाताळाचो खरो अर्थ आनी आनंद मेळचो अशी आमची इत्सा आसा अशें क्लबाच्यो वांगडी रिझमा रॉड्रिग्स हांणी म्हळें. आपली फॅमिलीक आशेतात, तांकां आश्रमांनी घालतात, जायते पूत तांकां आश्रमांनी घालतात. ते आपली फॅमिली आपल्याक परत केन्ना मेळटली हे आशेन ती रावतात. ह्यो देखावो आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू निरपराधी आसतना लेगून ताका बोणकोण फावो जाली. अशेंच जायते आमचे तरणाटे लोक निरपराधी आसून बोणकोण फावो जाता. तांकां आमी भेट दिवंक वावरुया. हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा गरीब मनीस आनी लाजार. ह्या गरीब मनशाक लाजाराचें कांयच पडूंक वचूंक ना. तशेंच जायते फावटी आमच्या जिवितान आमकां गरीब मनीस दिसतात वो लोक दिसतात जेंकां आमी कॅर करिना. व्हडल्या मनशांक कॅर करूंक आमी वावरुया. दर वर्सा प्रमाण अंदूय हरमलच्या ह्या गोठ्याचें खाशेलपण म्हळ्यार ताचो आकार आनी तातूंत वापरिल्लें पर्यावरण पूरक अशें साहित्य. हांगा केल्ली दोळे दिपकावपी विद्युत रोशनाय पर्यटकांचे तशेंच थळाव्याचे आकर्शणाचें केंद्र थारलां. आणि आता वचूया खेळा मळार. तिरुअनंतपुरमात जाल्ल्या बायलांच्या आंतरराष्ट्रीय T20 खेळांत भारतान श्रीलंकेचेर 8 गडे राखून जैत मेळयलें. श्रीलंकेन पयलीं खेळटना भारताच्या मुखार 113 धांवड्यांचें आव्हान दवरिल्लें. भारतीय संघान हें आव्हान फक्त 13 षटकांत पुराय केलें. भारताची फलंदाज शेफाली वर्मा हिणें नाबार 19 धांवड्यो करून भारताक जैतिवंत करपा खातीर मोलाचो वांटो उखल्लो. भारतान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपा खातीर श्रीलंकेक आमंत्रीत केल्लें. श्रीलंकेन पयलीं खेळटना 7 गडे वगडावन 112 धांवड्यो केल्ल्यो. भारताच्या रेणुका सिंग हिणें 4 गडे बाद केले जाल्यार दीप्ती शर्मा हिणें 3 गडे तंबूत धाडले. 5 T20 खेळाच्या माळेंत भारत सध्या 3-0 असो जैतिवंत आघाडीचेर आसा. इंग्लंड आनी ऑस्ट्रेलिया मजगतीं सुरू आशिल्ल्या ॲशेस कस लावपी क्रिकेट खेळा मेळयतल्या चवथ्या खेळांत इंग्लंडान ऑस्ट्रेलियाचेर जैत मेळयलें. फकत 2 दिसां भितर इंग्लंडान हें जैत मेळयलें. दुसऱ्या दिसा खेळटना ऑस्ट्रेलियान इंग्लंडाच्या मुखार 175 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली. इंग्लंडान 6 गडे वगडावन ही मोख साध्य केली. इंग्लंडाच्या वतीन जॅकब बॅथल हाणें सगळ्यांत चड 40 धांवड्यो केल्यो जाल्यार बेन डकेट हाणें 34 आनी जॅक क्रॉली हाणें 37 धांवड्यांचें योगदान दिलें. ऑस्ट्रेलियान दुसऱ्या डावांत सगळे गडे वगडावन 132 धांवड्यो केल्ल्यो. आणि आता आयकुया जम्मू काश्मीरच्या गुलमर्ग आणि सोनमर्गात बर्फवृष्टी जाल्ल्यान पर्यटकां भितर आनंद पातळ्ळा. बर्फाची चादर सरभोंवतणी पातळिल्ल्यान सैमाचें एक वेगळें स्वरूप पर्यटकांक अणभवपाक मेळटा. तेच प्रमाण उत्तर भारतांत लेगीत सध्या बऱ्याच राज्यांनी थंडी, धुके आनी थंड वाऱ्याची ल्हार व्हांवताना अणभवपाक मेळटा. उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, राजस्थान, झारखंड आनी उदेंत भारतांतल्या राज्यांनी थंडेचे ल्हार आनीक खर जातले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. त्रिपुरा आनी अस्तंत बंगालात धुके आनी थंडेचे ल्हार खर आसतले अशी शिटकावणी लेगीत हवामान खात्यान उक्तायला. गोंय राज्यांत लेगीत गांवगिऱ्या वाठारांनी खर थंडसाण ह्या दिसांनी अणभवपाक मेळटा. आणि आता पळोवयाचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 33°C आनी उण्यात उणें तापमान 19.5°C इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्लीत आयोजीत मुखेल सचिवांच्या 5व्या राष्ट्रीय संमेलनाचें केलें फुडारपण. केंद्र आनी राज्य सरकारांच्या मदीं वाडट्या भागीदारीची उक्तायली गरज. घुवळी वगदा आड जागृता ही एका संस्थेची जापसालदारकी नसून सामुहिक जापसालदारकी. उच्च न्यायालयाच्या घुवळी वगदा आडच्या मोहिमेच्या कार्यावळीत सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांचें वक्तव्य. काँग्रेस जॉर्ज सोरोसच्या देशविरोधी संस्था वांगडा मेळून देशाआड करता काम. राहुल गांधी हांच्या विदेश दौऱ्याचेर सुधांशु त्रिवेदी हांणी उपस्थित केले प्रस्न. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी रक्षा सुरक्षा 2026 कॅलेंडराचें जालें उक्तावण. जवानांच्या शौर्याक ओंपिल्लें कॅलेंडर समाजाक दिता प्रेरणा. मंत्री श्रीपाद नायक. हरमलच्या आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल इगर्जे मुखार भव्य नाताळ गोठ्याचें जालें अनावरण. गोठो तयार करपी कलाकारांची जाता तोखणाय. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा चुकता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.